Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. I, Ganesh Chandru Gavkar, having been elected a member of the Legislative Assembly of the State of Goa, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and dignity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. ऑथोरायज पर्सन म्हणून म्हाका अपॉइंट केल्ले आसा आनी फाल्यां सकाळीं 11:30 बाकीचे सगळे MLA 39 MLA शपथ दिवपा लागून हाऊस समन केल्ले आसा ते फाल्यां सकाळीं 11:30 दितले. सगळ्यात पयली आज आमचे सिनियर MLA बाब गणेश गांवकार हांकां आमचे ऑनरेबल गव्हर्नर हांच्यांनी अपॉइंट केल्ले आसा की बाकीच्या सगळ्या आमदारांक आनी फाल्यां हाऊस कंडक्ट करपा खातीर तेंच्यांनी ऑथरायज्ड पर्सन म्हणून अपॉइंट केल्ले आहा. बाब गणेश गांवकार हांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. तांकां तेंच्यांनी शपथ दिल्या आनी उरलेल्या सगळ्या 39 MLAक शपथ दिवपा खातीर फाल्यां सेशन हे तेंच्यांनी फाल्यां 11:30 वरांचेर कॉल केल्ले आसा. फाल्यां 11:30 वरांचेर सगळ्या आमदारांक शपथ दिवपाचें काम आमचे आमदार बाब गणेश गांवकार हे करतले. त्या खातीर आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनूय बी हांव आमचे आमदार बाब गणेश गांवकार हांचे खूब खूब अभिनंदन करता आनी फाटला सगळो प्रोसिजर जे आसा ते कंडक्ट करतले.